पालिकेच्या बसकेंत येवन बोवाळ करपी सिव्हिल सोसायटी न्हय तर फुडल्या विधानसभा आनी नगरपालिका वेंचणुकेचे इत्सूक उमेदवार असो सनसनाटी आरोप मडगांवचो नगराध्यक्ष आर्थूर डिसिल्वान केलो. तो आनी सावियो कुतिनो प्रुडंटाचे हेडोनात पयलेच फावट एकामेका मुखार आयिल्ले. सावियो म्हणटा कांय इत्सूक उमेदवार बोवाळ करता तें खरें, मात पालिका मंडळाचेंय चुकता. मडगांवा मेन गार्बेजीचेर आनी म्युनिसिपालिटीचेर पळय जे इश्यू स्टार्ट जाला ते सगळे कावन्सिलाचे उमेदवार म्हणा कळ्ळे तुका न्ही. फुडें आतां ते खूप जाण आतां सिव्हिल सोसायटीचे मेंबर म्हणटात, एनजीओ म्हणटात आनी तुमकां मिटिंगे येवन तुमकां प्रश्न विचारतात. तितूनले 5-6 जाण सगळे कॅन्डिडेट हय ऑलमोस्ट कॅन्डिडेट आनी दुसरे तयार करता तेका. तूं पळय हां शुअर येयलो तो राव. आनी ज्या मनशा वांगडा एक वॉर्डांतले आतां एक कावन्सिलराक समज तूं एक जबरदस्ती करता, तूं आपल्या हें आन्सर दी तें आन्सर दी, खंय म्युनिसिपालिटी वाला तुका कापासता तेजे वॉर्डां वचून मिटींग घे मरे. This is civil society or this is aspirants? See, there could be This some is genuine public grievance or this is politics? See, there could be What is it? There could be some aspirants within the civil society. I am not denying that. But one thing you have to admit, he has to admit that the performance of the last council is not to the expectation of the people of Margao. You have to admit. You have to admit. 7-8 जण people of Margao झाले. No, you have to admit and accept it. मडगांवचे आणि फातोडाचे पॉप्युलेशन So when was more than 1 lakh आणि तितूंतले तुम्ही 7-8 जण येतात, दिस इज नॉट डिस्टिंग. तितून क्वालिटी पळय न्ही तूं येता ते. no, ऍटलीस्ट क्वांटिटी तरी आसपा जाय असो तू प्रश्न. म्हणटा कितें क्वालिटी ना क्वांटिटी ना? ना क्वांटिटी थोडी गरज पडा कितें करतात आमचे थोडे एक हे असतात गांधी मार्केट आमी सर्टन असतात. क्या करेंगे चलो उधर. सिव्हिल सोसायटीचे जे पार्टिसिपेशन सद्याक जाला आनी तातूंतल्यान जो पयर बोवाळ जालो, मागीर एक दीस स्ट्रायक जालो. डू यू थिंक दॅट स्ट्रायक वॉज नेसेसरी और इट वॉज जस्ट ego battle? it was total ego battle. It was total ego battle. It was not necessary because see the thing is that when there is a crowd, there had been just altercations like discussion. Nobody slapped anybody or nobody. When the video also was very much suggestive what actually happened there. मोपा विमानतळाचे टेंडर इव्हॅल्युएशन कमिटीच्या सोमारा जाल्ल्या बसकेत कांयच थारलें ना. 5 कंपन्यांनी बीड घाल्यात. खंयच्यो कंपन्यो तांत्रीक नजरेन पात्र थारूं येता तें तपासपाक ही बसका जाल्ली. ह्या मुद्द्याचेर समितीची परत बसका जातली. RFPची तांत्रीक बीड जाल्या उपरांत बिडरा कडेन ऑगस्टांत कन्सेशनल कबलात जातली. उपरांत सिव्हिल एव्हिएशन संचालनालय अर्थीक बीड काडटले. बसकेक बिडर नाशिल्ले. मुखेल सचिव RK श्रीवास्तवाच्या फुडारपणाखाला मोपा विमानतळ टेंडर इव्हॅल्युएशन समितीची सोमारा पर्वरे सचिवालयान बसका जाली. बिडर कंपन्यो तांत्रीक बिडाक पात्र आसा काय ना ते तपासपाक ही बसका जाल्ली. 5 कंपन्यांनी बीड केल्यात. बसकेक बिडर कंपन्यो नाशिल्ल्यो. RFPची तांत्रीक बीड जाल्या उपरांत बिडरा कडेन ऑगस्टान कन्सलेशन कबलात जातली. उपरांत आर्थीक बीड काडटले. ह्या मुद्द्याचेर टेंडर इव्हॅल्युएशन कमिटीची परत बसका जावपाची आसा. सुरवातीक 11 इत्सूक बिडर आयिल्ले. तांत्रीक बिडरा मेरेन सध्या तातूंतले 5 बिडर उरल्यात. तांचोच सध्या विचार चल्ला. गोंयचे सध्याचे दाबोळी विमानतळावेलो ट्रॅफिक मतीन धरून बिडरांचे मोपाचे बिझनसाचे गणित चल्ला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. पेडण्या पालयांत नायजेरियनाची गांवांत दादागिरी आनी धुडगूस चल्ला. पालये कांय लोकांनी नायजेरियनाक घरांत भाड्याक दवरल्यात. नायजेरियनाची रातची शिंदळकी चलता. ते शिवाय ड्रग्सांचो धंदो चलता. गांवांत उपद्रव जाता म्हणून लोक बोवाळ मारतात. दिसाचे 30 जाण रावपी नायजेरियनचे रातचे 8-10 जाणांक घेवन घरांत घुसतात. नायजेरियनाक भाड्यान दवरतल्या कडच्यान पंचायतीन हमीपत्र घेवचें, तांकां भायर काडचें, नाजाल्यार लोक ओगी रावचे ना म्हूण गांव उठला. नायजेरियनाक हांगासर आमच्या पालये गांवांत एक्चुली रावपाक दिवं आमी म्हणना की रावपाक दिवं, पूण हेंचे जे कारनामे चल्ले हांगासर जे ड्रग्साचे जे चेडवां हाडटात, मागीर हांगासर अशें कितें इन्सिडंट जातात की एक्सिडंट्स हे जातलेच आनी ते रागान अशें पळयतात की आतांच खाता म्हणून. सो तांकां आमी हांगासर थारो दिवपाक ना आनी हांगासर आमचे इलिगली कितेंच चलचें ना अशें हेंच्या कडेन आमी लिहून घेवपाचें आसात. आनी तेंच्या घर मालका कडल्यान आमी एक अशी अंडरटेकींग घेवपाचें आसात की 2 दिसां भितर हांगासर तेंच्यांनी अंडरटेकींग दिवप, नाजाल्यार तिसऱ्या दिसा हांगासर नायजेरियन वचपाचें म्हणून तेंच्या घरांतल्यान वचपाचें. आनी हांगासर आमी पंचायतीक एक्शन घेवपाक सांगल्या. नाजाल्यार आमी अशे भुरगे तरी एक्शन घेतले, कारण ते अशे आहात की कितेंय करून वचांक शकतात. रातच्या टायमाक ते रावतात 30 जाण, पूण रातच्या टायमाक येता 10 जाण. आनी तांकां असो एक रोग आसा
की सगळ्यांक खबर आसलें की फिलोफिडिया म्हणून एक रोग आसा आणि थंयसर ते जे रावतात त्या जाग्यार आमचे स्कूल आसा तेंची नजर सारकी अख्खो दीस म्हणटा त्या भुरग्यांचेर सुद्दां रावंक शकता जे धाकटे भुरगीं आसात तेंच्या कडेन तेंची नजर आसता एक कुत्रे आमचे तांकां भोगतात म्हणटकच राती तेंच्यांनी येयल्ले राती 10 सुमार आमी वयर जेयतले तेंच्यांनी कितें पावान घालून हे उडयले आनी त्या कुत्र्यान खाल्ले आनी दुसरे सकाळी उठून पळयता जाल्यार कुत्रो मेल्लो आसा फाल्यां सकाळी हे अशे कुत्र्यांक हे करतात म्हणटकच फाल्यां सगळे मनशांकय हे मारूंक शकतात नाजाल्यार आमच्या घरान रॉबरी सुद्दां करूं शकतात न्हू. भांगार फाटल्या 5 वर्सांत केन्नाच पडलें ना इतलें देंवलां. 24 कॅरेट भांगार 25,000 तेंकलें जाल्यार 22 कॅरेट 23,500 म्हऱ्यान पावलां. पवन 19,000 तेंकलें. आंतरराष्ट्रीय मार्केटांत भांगार फुडल्या वर्सभर घडये अशेंच उरूं येता म्हूण संकेत मेळ्ळ्यात. कांय जाण म्हणटात आनिकूय पडूं येता. कितें आसलें तरी आयच्या दिसा भांगार घेतल्याची चांदी. घेवया एक विराम.